Psalm chapter 91 verse 1 and 2. जो मुनीस परमनद्यावाच्या आसऱ्यांत रावता आनी सर पदवेदराच्या सावळेंत वस्ती करता, तो सरेस्परा म्हणटा, तूं म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे, तूं म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. John chapter 15 verse 5. वय हांव दाखवाल तुमी फांटे, जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो येतेच फळ दिता, कित्याक म्हजे वेळेन तुमी कांयच करूंक शकनात. Acts of Apostles chapter 10 verse 1 to 4. सेझारायांत कार्नेल नावाचो एक मनीस असलो. तो इटालियन पौज नावाच्या रोमी पाटलामेत एक शतपती. तो आणि ताचे सगळे घराणे भक्तिवंत आणि देव बिरांदीचे. लोकांक तो जायते दान धर्म करतलो आणि देवा लागीं सदांच मागतलो. एक दीस दनपाराच्या सुमार 3 वरांचेर ताणे एक दर्शन देखले. देवाचो एक दूत ताच्या कुडा भितर येवन कार्नेला म्हणून ताका उलोव करतालो. ते ताणे दर्शनांत पळयले. देवदूताक पळोवन तो भियेलो आनी कितें सोमया म्हणून ताणें विचारले. नवळ देवदूतान ताका जाप दिली, तुजी मागणी आनी तुजे दान धर देवा हुजी पावले आनी ताणें तुजो उडास दवरला. Psalm 121. इस्रायेलाचो राखणो. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां, खंय तावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. तो तुजे पांय निसरूंक दिवचो ना, जो तुका राखता तो निदाना. ना इस्रायेलाचो राखणो निदाना जेमेना. सरेस्पोर तुजो राखणो, तो तुका सावळी दिता, सरेस्पोर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो चंद्रेम तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांचो सरेस्पोर तुका राखतलो, तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर सरतना सरेस्पोर तुका राखतलो, आतां आनी सदांच घाल.